कोंकण रेल्वे पुलिसांनी प्रदीप कुमाराचेर FIR केला। आता हो प्रदीप कुमार कोण आणि ताणे कितें केला ताजेर FIR घालपाक ते आमी ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। आता हो FIR केला तेजे कारण की जो प्रदीप कुमारान आपल्या फ्रेंडाक गोंय भोंवपाक वचूंक दिवचो ना म्हणून ताणें एका हेल्पलायनीचेर कॉल केलो की आपले फ्रेंड रेल्वेन बसून गोंया भोंवपाक गेला आणि ते गोंयान बॉम्ब लावपाचे आसा अशी फटींग खोटी माहिती दिवपाचे धाडस केले। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री हेल्पलायनीचेर एक कॉल आयलो की एक चली मनीस 3 किलो वजनाचो बॉम्ब गोंयान घेवन येता आणि ते खंय तरी गोंयान दवरपाचे आसा म्हणून अशें फोनार सांगले। 29 जानेवारी दनपारां हो फोन आयलो की रोखडेच कंट्रोल रुमाक तशेंच रेल्वे पुलिसाक एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, बॉम्ब स्क्वॉड ह्या सगळ्या टिमींनी मडगांव आणि थिये हांगा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केले। मात त्या चलयेक कणकवली रेल्वे स्टेशनार पुलिसान देंवयली आणि तिजे बॅग चेक केले। मात पुलिसाक तेज्या बॅगान कांयच तशें सांपडलें ना। इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन आयले की पयलीं कोणी कॉल केलो त्याची नंबराची इन्फॉर्मेशन घेतली। हो फोन नंबर मूळ MP भोपालचो आसलो आणि प्रदीप कुमाराच्या नांवार आसलो। मात हो नंबर सध्या नागपूर महाराष्ट्र हांगा एक्टिवेट आसा म्हणून कळोन आयले। इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन आयले की प्रदीप कुमारान आपले चली फ्रेंडाक गोंयान वचोंक जायना म्हणून हो सगळो प्लॅन केलो म्हणून स्पश्ट जालें। मात प्रदीप कुमाराक हो प्लॅन म्हारग पडलो। आता रेल्वे पुलिसेन ताजेर FIR घातल्या आणि फुडची इन्व्हेस्टिगेशन ते करतात।